वेंचणुकीचे फाटभुंयेर राजकीय फुडारी हायकमांडाकडे धांवतना दिश्टी पडटात। आयज काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री आनी माजी आमदार लुइजीन फलेरो आनी मोगोपाचो आदलो आमदार लव मामलेदार कोलकाता वचपाक गेल्या। फाल्यां ते तृणमूल काँग्रेसीत रुजू जावपाचे आसात। जाल्यार कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान आनी आतांचो आमदार मायकल लोबोय दिल्ली पावल्यात। लुइजीनान काल आपल्या काँग्रेसीच्या वांगडी पदाचो तशेंच आमदारकेचो राजिनामो दिलो। फाल्यां तृणमूल काँग्रेसीत तो आनी लव मामलेदार वयतलो अशी बातमी आसा। आयज कोलकाता तो ममता बॅनर्जीक मेळपाचो आसा। You must have known with my press conference yesterday, and you will know it very soon. Sir, many more people are likely to join the TMC. That is what the feelers are getting. I don't know. It is a movement. Definitely, when a movement starts, it starts. It will start. So you will see anything alone today, sir, or you have some more people going with you? I don't know how many people are going. I am going. But you will lead the party in Goa. I don't know. I have not decided. I have just resigned yesterday. Okay. I am working out my fight against the BJP. Okay. Yeah? Sir, one last question is that now that you're going Don't to worry, I cannot do anything without telling you. Yeah. Sir, are you formally joining the TMC tomorrow, or what is? I will let you know. जाल्यार कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस काँग्रेस सोडपाच्या मार्गार आसा अशे वावडे आसात। देखून डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर ताका दिल्ली आफयला। तसोच मायकल सुद्दां दिल्ली भाजपाच्या हायकमांडाक मेळपाक गेला अशी खबर पातळ्ळ्या। ताणें शिवोले आपल्या घरकान्नीक दवरतलो हें स्पश्ट केलां। तशेंच साळगांव मतदारसंघाचेरय ताचो दोळो आसा। हो मतदारसंघ आपले स्वाधीन करपाची मागणी तो भाजपाच्या पक्ष श्रेश्ठी कडेन करपाची शक्यताय आसा। 365 ब्युरो।